जाता ते आसा पयर एसेंब्ली जाला आनी तिका ट्युरिजम मिनिस्टरान सांगलें ओल्ड गोवा पंचायत ग्रामसभेन एग्रीड जाला म्हणून आनी तशें चर्च ऑथॉरिटी एग्रीड जाले एनओसी दिल्ले म्हणून. पूण हांव सांगूंक सांगता जेन्ना आमी ग्रामसभेक डिस्कशन जाल्लें तेजे पयलीं केन्ना ग्रामसभेक तो प्लॅन डिस्कशन जाना. आमी आमच्या पंचायतीक फोर्स करून तो डिस्कशनाक हाडलेलो आनी तेन्ना कितें डिस्कशनाक येयला तेन्ना फकत तेणी एम्युनिटीज घेवन येयलेले, ते बिल्डींग घेवन येवन आसले ते तेंचे टॅक्निकल टीम कंपोनंट तेणी सांगले डिटारिंग ऑफ द बजिलिका फ्रंट रोड. सो आमी तेन्ना डिटारिंग ऑफ बजिलिका फ्रंट रोड म्हणटा. बजिलिकाक 4 रोड आहा, फाटल्यान 2 सायडीन आहा 2 एंट्रन्स आहा. तेजे कितें ते नासले कन्सिडर, ते आमी ते कन्सिडर करा. मागीर म्हणल्यार वॉटर एटीएम्स वॉटर फावंटन ते घालता म्हणले, बेंचीस CCTV कॅमेराज घालता म्हणून सांगलेले. सेकेंड ड्रेनेज सिस्टम अरावंड बजिलिका आनी अरावंड से कॅथेड्रल. सो इतलें डिस्कशन जालें, थोड्यांनी एग्री केलें थोड्यांनी ना एग्री केलें. सो मागीर तेणें सांगलें की हे सगळे कंपोनंट्स घेया आनी सेकंडली आमी सांगलें क्लोजर ऑफ द मिडल रोड बिटवीन बजिलिका आनी से कॅथेड्रल. तिका पंचायत सरपंचान क्लियरली सांगला project is on hold म्हणून सांगला. We had given suggestion but you have to provide to come back to the पंचायत after suggestion पंचायतीक घेवं म्हणून सांगला. 1.5 वर्स जाले. तेज्या उपरांत पंचायतीक हे परतून येवंक ना आनी डायरेक्ट काडला आतां सांगता ते इट इज अप्रूव्ड म्हणून. सी वी हॅड अप्रूव्ड ओनली सम कंपोनंट्स ऑफ द मास्टर प्लॅन करता आनी मागीर लोक अपोज केले म्हणटा ना अशें जायना तशें जायना म्हणटा. सी दीस वॉज द फर्स्ट ही बिल्डींग आमी पयलो अपोज केल्ली फॉर 2020 हांवें प्लॅन घेतलेलो. get the massive structure 2000 square meter आहले. आफ्टर ऑपोजिशन ते मेड इट 1000. आता 1000 केला तेन्ना आमी ग्रामसभेक आतां सांगता सद्दां सांगता त्या 3 DPR जाले म्हणून. वी हॅड रिटर्न टू चीफ मिनिस्टर, वी हॅड रिटर्न टू CS सेइंग दॅट नो कंस्ट्रक्शन शुड बी अलाउड इन ओल्ड गोवा टील वी हॅव मास्टर प्लॅन. ते कित्याक हे करना तर दॅट ऑल्सो वी हॅड रिटर्न ग्रामसभा हॅड पास दॅट रेजोल्युशन ऑल्सो दॅट ऑल्सो करा न्हू. मागीर सांगलें मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून सांगलें जायती सजेशनां दिल्या ग्रामसभेन. ती कित्याक हें करना तर आयकना ग्रामसभेची. ओन्ली तुमकां हे थोडे कंपोनंट आहा तेजे तुमी म्हणटा जस्ट बिकॉज सांगचे आनी हे सांनी सांगचे दॅट प्रॉपर्टी तेणी खंय अलाव केला तेका बिल्डींग तेजी डजन काम इन द 100 मीटर ऑफ द स्टेट म्हणून मेळटा. सो हिंगा खंय तरी एक मिसमॅच करूंक सोदता आनी मिस इंटरप्रेट करून फॅक्ट्स ह्यो प्रोजेक्ट पास करूंक जाता. हेजेर म्हाका दिसता आतां प्रोजेक्टान कितें तरी गोल बंगाल आहा म्हणून इतले फास्ट ट्रॅक लोकांक मिसगायड करून वॉटर लॉगिंग जाता बजिलिकाच्या फुडल्यान. तेजें पोल्युशन सोल्युशन सॉल्व करा कित्याक एक ड्रेनेज सिस्टम ना. सेकंडली आतां तांकां फायर ऑडिट जावंक जाय दोनूय मोन्युमेंटाची. कितें आहा तांकां ऑडिट तें कांय सांगना तेणी. आतां वर्ल्ड हेरिटेज सायट कितें फायर ऑडिट जाल्लो तें सांगूंक जाय. कितले वॉटर रिकॉर्ड टँक्स आहा तेंकोडे फाल्यां कितें इन्सिडंट जाल्लो कितें करतले कशें करतले मॅनेज कांयच ना तेंचे प्रोग्राम. सो बेजिकली हांव आमी पंचायतीक सांगला स्ट्रिक्टली व्हडले प्रोजेक्ट व्हडले अप्रुवल केले गव्हर्मेंट गेट यू टू ग्रामसभा की वी डोंट ट्रस्ट द गव्हर्मेंट आनी ऑफिसर्स स्पेशली हे मिनिस्टर धरून मिनिस्टर मिसगायड करता नाल्यार एका ऑफिसर मिसगायड करता तें व्हेरीफाय करचें. सेकंड सांगला तेणें पुलीस इन्क्वायरी करून आपण व्हेरीफाय करता हे व्हेरीफाय जावचें. ग्रामसभेक कितें डिस्कशन रिकॉर्डिंग जाली ग्रामसभा नाल्यार रिकॉर्डिंग घेवन पळोवचें. खंय तरी हायड एंड सीक जावपाल्या. आय वॉन्ट टू नो वेदर सरकाराचे 2 BJP टीम आसा काय म्हणून 1 BJP एंड द अदर BJP म्हाका तें कळपाक जाय. ए टीम ऑफ BJP एंड बी वाय आय एम सेइंग इज पडून येता सोंपें पयर ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंब्ली कितें डिस्कशन जाला तेजें. आर्चिडॉयज डमन एंड गोवा डमनाची हे आसा ते कोण तो आमचो फादर नोएल डिकोस्टा. As far as I know, he has given in the statement yesterday and today. I have seen in the papers today. I think I have seen in Heraldo. स्पष्ट दिल्ले आसा की NOC आमी आपूण तांकां सजा दितलो. ह्या सायडीन रोहन कावंटी इज सेइंग येस इट वॉज. सो आतां कोणे दिल्ले आनी ताका कितले मेळ्ळ्या ते तांकां खबर. पूण हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां बाबा प्लेइंग विथ आवर सेंट फ्रांसीस झेवियर दिस थिंग. अरे इट इज अ प्रोटेक्टेड सायट, इट इज अ हेरिटेज सायट, सेन्सिटीव झोन. It is coming between the, nothing was touched for this Prasad scheme interpretation, heritage site or whatever they करपाक. Like barricades घालया. You all know from Basilica to Cathedral. तुका खबर आसा थंय कशें हें जाता तें किचमूच जाता ती. सो खंय तरी ते बॅरिकेड्स घालून सोंपें करपा खातीर. दुसरें म्हणटा ते एंट्री आमच्या ट्युरिस्टांक न्ही बरे भाशेन करपाक लायनीन शिस्त बांदून ताजेर सुविधा करपा खातीर. तशेंच डिवोटीजांक आनी चड करून वॉटर ATMs वॉटर करुया वॉटर ATMs करपा खातीर लोकांक हें जावपा नाका म्हणून. पूण पळोवपाक गेल्यार अशें इट्स एन एग्जाम्पल आय गिव यू. आमकां सांगलें कितें एप्पल दिता बनाना दिता आनी मँगो दिता. एप्पल बनाना मँगो दिता म्हणून. आनी पळोवपाक गेल्यार मागीर ते सांगता बास्केटींत आमी चॅरीज आनी चिकू आनी ग्रेप्सूय आशिल्ले म्हणून. सो वॉट दे आर ट्रायंग टू से दे आर ट्रायंग टू से दॅट वी हॅड गिवन परमिशन. Actually, it has clearly been told by Father Noel DeCosta. They had been apart with the tourism department who had come to talk to them, but they had not agreed to the terms and conditions, and they have not agreed
for this construction of this Prasad scheme interpretation heritage. So we condemn it and we are wanting to tell the government आमकां जे नाका ते नाका. वी डोंट वॉन्ट टू बी कमर्शलायज. आमचे सान फ्रांसीस झेवियर आमचे चर्च आसा, आमचे सेंट कॅथड्रल जावं बेसिलिका जावं आमचे ते प्रिजर्व करात. आनी वायट दिसता म्हणल्यार ते झाडां 50 झाडां अप्रूट करून काडली आनी विश्वजीत सांगता आपल्याक खबर ना. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्टा थ्रू नोबडी कॅन टच द लीड एंड दॅट ऑल्सो टच द ट्री बट पानाक हात लावपाक जायना. पूण ते अप्रूट करून ते डिगिंग करून इतली जालां म्हणल्यार दाल में कुछ काला है. Last, very honestly I'm telling you, I was talking to my friend from America today. ताजें नांव अल्फ्रेड म्हणून आपटू. तो म्हणपालो प्रतिमा आमकां मिरेकल सेंट म्हणपालो तो सान फ्रांसीस झेवियर. ताजें हें काडूंक सोदता, ताजे सुवातेर कमर्शियल करूंक सोदता. नाका म्हणपालें हेंची नाटकां. जाय जाल्यार म्हणपालो आमी म्हणपालें अमेरिका आसा ते पयशे घालता आमकां चर्चीक. आमी घालतात आनी आमी प्रिजर्व करता आनी आमी प्रोटेक्ट करता लोकां खातीर म्हणपालो. सो दीस ह्या हेजेर तुमी पावल्ले आसा. आमकां एकूच कितें आमचे जे सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च आसा तेजे जे हेरिटेज सायट आसा, प्रोटेक्टेड सायट आसा ती सांबाळून दवरचे आनी तुमचे नाका जाल्ले डान्स करचे न्ही. आमी मागतात की जे लोकांनी ग्रामसभान देखून सांगलेले आसा आनी आतां तरी तुमी आयकात जे फादर नोएल डिकोस्टान सांगिल्ले आसा ते मातशें तुमी काम करचे न्ही आनी आमचे पवित्र जाग्यार तुमी ते भंग करचे न्ही म्हणून हांव इतलेंच मागता. फ्लोर ऑफ द हाऊस तुम्ही पळयला आसतलें आख्या गोंयान पळयलें आयज. जेन्ना गोंयच्या इश्यूचेर उत्तर दितात तेन्ना सगळे कडेन प्रश्नाची उतरां हेवटेनची तेवटेन जावंक लागली. कित्या खातीर जावंक लागली? तेंचे ऑफिशियल्स येयले, तेणी प्रेस घेतली, तेंकाय जेन्ना तुमी प्रश्न केले तेन्ना तेंची उतरां हेवटेनची तेवटेन वचोंक लागली. कित्याक जो पावर बिल्ड केलो गोंयकार जेन्ना उबे रावले गोंयांत आनी आपल्या हक्काक जें कितें सत्य आहा पळय तें उघड करपा खातीर आपलो पावर गोंयकारांनी दाखयलो तेन्ना तें उघड जालें. नाल्यार कितें जातलें आसलें? हेणी फोट मारली की ग्रामसभेक सगळें अलाउड केलो म्हणून. हांवें आयकलां ते कथान क्लेमान सगळें सांगलां तुमकां आतां आनी सांगपाची गरज ना. तेन्ना ग्रामसभेक डिस्कस करता आसतना कित्याक हे सगळे कडेन जायते येयल्ले आहा ही फटींगपणां आमकांय जाल्या. सो त्या खातीर उबो रावता. आयज मुद्दाम येयला क्लेन बाबान आनी एंटनी बाबान म्हाका आपयलो तेन्ना म्हाकाय दिसलें कित्याक आमचे कडेनूय सेम आमच्या गांवांनी आमकां हेंच भोगलां. कित्याक आमी एक मांडटा लोक आनी थंय कितें तरी दुसरें मॅनिप्युलेट करून काबार करपाची पॉलिसी गव्हर्मेंटाची आसा. तशेंच ओल्ड गोवा सेम जालें. मागलें कितें CCTV जे एसेन्शियल जे गरजो आसा पळय खऱ्योच ते हेका ओल्ड गोवान वॉटर जे लॉगिंग जाता जावं ते लायटींग म्हण आनी कितें ज्यो गरजेच्यो वस्तू आसा त्यो जायत न्हू. जर तर ते बऱ्यो गोश्टी जाता तेका अलाउड केलें आनी हेणी कितें केलें ज्यो बऱ्यो गोश्टी मागल्यो पळय तेका अलाउड केला म्हणून सांगून खंय तरी व्हडली बिल्डींग बांदपाची तयारी हेची. तांकां दिसलें कितें प्रत्येक जाग्याचेर गोंयान तुमी जशी फटींगपणां करतले तशीच ओल्ड गोवा तुमी करतले म्हणून. ओल्ड गोवा लोकांनी आपलो पावर दाखयलो. त्या जाग्यार सगळे हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन सगळे एकवटान भायर रावले म्हणून हें सगळें उघड जालें. जर तर त्या लोकांनी आपलो पावर दाखोवंक नासलो ओल्ड गोवा जाल्यार ह्यो गोश्टी भायर सरोंक पावच्यो नासल्यो. त्या खातीर आयज लोकांक अलर्ट रावचें पडटलें प्रत्येक गांवांनी. जे पळय डेमॉन्स्ट्रेशनां हे घेवन येता ही सगळी नाटकां सांगून जे पळय प्रस्तुत करतात तितून कांय नासता. ती सगळी गव्हर्मेंटाची हो गव्हर्मेंट फटींगपणां करूनच आमी गोंय लुटूंक येयल्लो आसा. हे आयज उघड जाल्या. आख्ख्या गोंयभर लोकांनी पळयलें ही जी फटींगपणां आयज गोंया ओपन जाल्या ओल्ड गोवाच्या हेजेर इश्यूचेर ही प्रत्येक गोंयान तेणी हेंच केल्लें आसा. तेन्ना लोकांनी प्रत्येक गोंयान हेजेर शादूर रावपाची गरज आसा. आनी अशें एकवटान जर हे विशयांचेर अशें क्वेश्चन करूंक लागले गव्हर्मेंटाक जाल्यार गव्हर्मेंटाक आमी बॅकफुटार व्हरपाक टायम लागतो. बेसिकली पयलीं सुवातेर हांव एक स्टेटमेंट करता. हो विश्वजीत राणे सदां म्हणटा हे एक्टिविस्ट बेश्टे बोवाड कोत्ताय म्हूण. हे विश्वजीत आतां कोडोन येवपा बरें एक्टिविस्ट बेश्टे बोवाड कोन्न न्हय. एक्टिविस्ट आवाज कोत्ताय म्हूण जायत्यो गोश्टी भायर सरताय. नंबर 1 आतां तुमी सांगताय एक आनी कोत्ताय दुसरेंच आनी दुसरें म्हणल्यार एक एप्रिहेन्शन ही भिरांत आख्ख्या गोंयान तुमी हाडल्या. कारण तुमी कितें प्रोजेक्ट कोत्ता आपालिपा करून कोत्ताय. ट्रान्सपरन्सी म्हणलो आसना. आनी नॅच्युरली सांगपाक म्हणल्यार एक डॉक्युमेंट जो असेंब्लीन भायर सरलो ह्या डॉक्युमेंटान पासून पळोवपाक गेल्यार तेजेर कार्डिनलाचें नांव प्रिंट करून येयलें. वाय दिस इज हॅपनिंग? बिकॉज जे मनीस हितून बसलेले आहा तांकां दे डोंट नो द डिफरन्स बिटवीन द कार्डिनल एंड द रेक्टर.
आणि बरें जालें ते असेंब्लीन बोवाड जाले म्हणून तेमी ते मागीर कार्डिनलाचें नांव तिका काडलें आणि हे लोकांक दिशाभूल करून रेक्टराचें नांव कार्डिनलाचें नांव चर्चीन एनओसी दिल्या पंचायतीन एनओसी दिल्या म्हणून लोकांक फटयतात आणि ही भिरांत तुमची हिंगाच जावंक ना व्हडल्या गोंयांत सगळे गोंयांत मेगा प्रोजेक्ट व्हडले प्रोजेक्ट्स येतात तितल्याकूय तुम्ही लोकांक दिशाभूल करतात फोटो सांगतात आणि देखून लोकांक भिरांत दिसता आणि तुम्ही प्रतिमा बाईन सांगला ते भाशेन तुम्ही सांगता आसतना चेरी एप्पल बनाना दिता म्हणटाय आणि मागीर बोरकोय पोडोस आणि वॉटरमेलन दिन काडटाय तेसो जावपा जायना हिंगा सो दीस हॅज टू स्टॉप आणि विश्वजीत राणे सांगता डोंट अननेसेसरी एक्यूज एक्टिविस्ट फॉर जस्ट मेकिंग नॉइज इज दिस अ नॉइज इज दिस नॉट अ कॉन्स्पिरसी अगेन्स्ट द हेरिटेज प्लेस दिस प्रोजेक्ट should not come at all. Inga bond karat because there is so much natural artifacts and natural things has come out from that place. So now this project cannot come. And the worst part is they discuss kotay tinga restaurant yeto mun. Here restaurant who discuss kelole panchayatindu. Suddenly from where this restaurant comes, hotel comes. So this has to stop and this project has to be scrapped. Thank you. Thank you for all the media people. देव बरें करूं. व्हिडिओ प्ले करता म्हाका ग्राम सभाचा एक हे जाल्लें सरपंचाची बायट आमची लागीं हाड असो लागीं सेंटराक घेवन सगळें ह्या सेंटर